सुरवातेक आमी गीत घेवया आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या गिताचो ए टू. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोऱ्या एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोऱ्या एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नोमान करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोऱ्या एकाच काळजा तुझी मुखार आमी येता एकाच मोऱ्या एकाच काळजा तुझी मुखार आमी येता. मोगाळ बाबा बैरानो आयज आमचे मदें आसा फादर पिटर डिसोजा. ताका सगळ्यांच्या नांवान आमचे मदें माय मोगाचो येवकार. आयज किरीत भाशेन ह्या नोवेनाच्या मिसांत आमी मागतल्यो आपलो लग्नीक वार्षिक दीस समारंभतल्या एंटनी पाल्मिरा फेर्नांदस हे आमच्या बाबा आनी भयणी खातीर. तेच भाशेन आपलो वाडदीस समारंभता आमचो भाव सावियो मेल्विन लॉरेन्स. आमची मागणी मारेचे विनवणेन देवा मुखार आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या नोवेनाचो विशय सगळे भेद उतरून नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक आमचेशी राव. मनीसकुळाचे नातें आमकां जल्मातावन फावो जाता, पूण मनीसपण सांबाळूंक आनी मनशाल नोदरेन वाडूंक आमच्या हातांत आसता. मनशा कुळाचेर आमी विस्वास दवरूंक गरज. धर्माचो जाती खातीचो गरीब गिरेस्तांचो वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचो भेद उतरून मनशाकूळ एक म्हूण वळखून घेवंक एकवटान एकचारान आनी सांगातान जिवंक आमकां एक आव्हान. सगळे तरेचे भेद उतरून आख्ख्या मनीसकुळाचो संबंद आनी मनीसपणाच्या नात्यान राखूंक फावो. दर एक मनीस आमकां भेटतना मनीसपण तांच्यान आमकां दिसून येवंक फावो. मनीसपणाचो धर्म आमकां एकवटान दवरता आनी भावपणाच्या नात्यान एकचारान जिवंक आपयता. तर ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतना सगळे भेद उतरून नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक आमकां कृपेन बोल आनी जेजूक आमचेशी राव म्हूण प्रार्थून मागुया. मोगाच्या भाव भयणानो, हे आमचे भयणीन सुरवातीच्या उतरांतल्यान आयच्या दिसाचो विशय आमचे मुखार दवरला. सगळे भेद उतरून नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक आमचे शिराव. खेरीत भाशेन साद्या उतरांनी एकवटान जिवंक आयज आमकां आयचो सेवा धर्म हुस्कायता. पूण जायते फावटी मनीस कशीं आमी चुकल्या. जायतो वेगळोचार आमी केल्लो आसा. भेदभाव करून आमी जियेल्या. हे वेळार पातकांची दूख आमी धरुया आनी देवा लागीं खालतेपणी भोगसणें आमी मागुया. आनी पातकांचीच दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी जोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबरिंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो बरो उपरांत हे बसत बागेन सदांच सांकवाळ बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumiaka kutko, sumiaka kutko, Krista kakutko, Krista kakutko, sumiaka kutko. Somiaka kutko. प्रार्थुया. सुमिया जेजू भाग्योन मारीचो आंकवार कुसवो दोयालपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपान देंवचाराच्या सगळ्या ताळण्या विरोध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जे येता राजवट चलयता सासणाच्या सासना. भाग्योंत पावलून गलसियाकाराक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर बावाट दवरून बसयल्लें देणें बावाट आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पदवेकाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण बावाट येवचे आदीं आमी बावाट उक्तो जायसर सुमतीचे राखण्या काल कैदी आसल्यो. म्हणटूच क्रिस्त येसोर आनी बावार्ता उदेशी आमी प्रमाणीकपण जोडीसोर सुमूत आमचो बाल शिक्षक जाली. पूण आतां बावाट आयल्या उपरांत बाल शिक्षका काल आमी नांव. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर बावाट दवरून तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकतरान पवित्र स्नान घेतलां तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला. जुदेव आनी ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्राय जोडलेलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकतरान तुमी सगळीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर अब्रामाची ससोत तुमी आनी बसवणे पोरमोणे दायजी. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताजी स्तुती करात, ताज्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन कित्ती गायात, ताज्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो ताचे तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्परान सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताज्या चाकराक अब्रामाच्या पुतांदुवांक ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक पृथ्वीचेर ताजी पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं उबीं रावया.
Sorves poraxu, sorves poraxu, sorves poraxu, Isu, Isu. Sorves poraxu, sorves poraxu, sorves poraxu, Isu, Isu. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Sorves poraxu, sorves poraxu, sorves poraxu, Isu, Isu. Sorves poraxu, sorves poraxu, sorves poraxu, Isu, Isu. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेव्या परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुनिया. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतान खडसरून गेलो. आनी अवचीत कानाची एक बायल आपल्या प्रांतांतली भायर सरून अशी वयल मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. म्हजे धुवेक देंवचार जबर पेडापेड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन ताचें शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागतालें, तिका वचूं दी, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, देवान म्हाका फकत इज्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या शेळयांत हांवें धाडला. तरी पूण लागीं येवन ती ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, भुरग्याचें काण काडून तें सुण्याच्या पेट्याक उडोवचें म्हणल्यार सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेलें दोनीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटे कातात न्हय. तेन्ना परती पालून जेजून तिका म्हणलें, ए बायले, व्हड तुजो बावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी केरीत भाशेन 5व्या नोवेनान आसात. आनी आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय काय बरो तुमी विचून काडला. सगळे भेद उतरून नवें मनीसकूळ निर्माण करूंक आमची शिराव. आनी ह्या विशयाचेर हांव नियाळटा आसतना जेन्ना हांव ब्रादर कसो बिचोली गांवांत म्हजी रिजन्सी करतालो, तेन्ना आमच्या फेस्ताक गांवच्या लोकांनी एक तियात्र केलो. आनी त्या तियात्रान हांव एक कॉमेडियन कसो, सिरविदोर कसो तेतून हांव पार्ट घेतालो. स्क्रिप्ट सामकी सादी. म्हणचे एक भाकार आसता, भाकार सगल्यांक एके भाशेन की कोत्ता, चड करून ताचे मुणकार आसात तांकां. आनी हांव सिरविदोर जाल्ल्यान म्हाका जाल्यार दाये दोड्यान पडना. इतलो चामटो, इतलो हिमटो, कोण घरान येयल्यार तांकां एके भाशेन धांवडायता. साद्या उतरांनी जाय तो भेदभाव करता, वेगळोचार करता, ते मनीस म्हूण समजून घेयना. आनी सोर शेवटी ह्या तियात्रान अशें जाता, हो भाडकार कसले तरी दुयेंसाक सांपडटा, ताका रोगत जाय पडटा. आनी रोगत तेन्ना जाय आसतना ताची घरचीं, ताची सोयरीं ह्या मनशाक रोगत दिनात. पूण सिरविदोर जो वावर करता तोच ताका आपलें रोगत दिता. आनी सोर शेवटी ताका मनीसकूळ कितें तें गमोन येता. मोगाच्या भाव भयणांनो, हो एक सादो तियात्र आनी साद्या तियात्राची स्क्रिप्ट. पूण असलें वस्तू आमच्या जिवितान जायते फावटी घडटात आसतल्यो. जरी आतां तितले भाकार कडेन नात, पूण आमच्या घराब्यान असलो वेगळोचार, असलो भेदभाव आमी पळयता. आमच्या समाजान असलो भेदभाव, असलो वेगळोचार आमी पळयता. एके भाशेन मनशा कुळाक मान आमी तितलो दिल्लो आमकां दिसना. आतांच आमी पळया, कोणूय जरी तर घांटी हें उतर, भिकणाकार, बायलो हें उतरान आमी पाचारता. एके भाशेन आमी विसरता, आमी सगळीं जावन आसात देवाची मोगाळ भुरगीं. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू आपल्या जिवितान हेंच करूंक वावुरलो.
जितले कडेन तो बरेपणा विसारतालो सदांच ताणें भेदभाव करूंक ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, पळयलें जाल्यार कानान आनी जुदेवा मदें पडो नासलोलें. एके भाशेन जुदेव लोक कानाच्या लोकांक सुणी कशी लेखतालो आनी ताकाच लागून ही सुण्याची खबर आमकां मेळटा. ते तांकां लेखी नासले पासून भेदभाव जायतो वेगळोच आसलो आनी हाका लागून जेजू पयलोच नाकारता. पूण भावार्थ एके भाशेन हे बायलेचो टेस्ट कोत्ता तें आमी पळयता. आनी इतलो हे अस्तोरेचो खोल भावार्थ एके भाशेन भावार्थान थीर रावन ती जेजू लागीं मागता आनी सोर शेवटी जेजू तिचे धुवेक बरो कोत्ता. मोगाच्या भाव भयणांनो, खेरीत भाशेन हो भेदभाव सोडून आयज आमकां सेवा धर्म आयचो हुस्कायता. आमची आंकवार मारया जाची नोवेन आमी ह्या दिसांनी कोत्ता. जरी तर आमी धर्मदुताचो इतिहास वाचलो पयलेच हावेसूर, आमी जाणा 50व्या दिसाचे परबे सुमयार ती सगळीं बरोबर मागणी कोत्तालीं. थोडीं पॉकेट्स करनासलीं, पूण सगळीं बरोबर येवन मागणें करतालीं. एके भाशेन आंकवार मारया ह्या शिसां मदें एकवट हाडूंक, त्या क्रिस्तांवां मदें एकवट हाडूंक वावुरता. काना गांवांत जेन्ना लग्ना वसऱ्यान व्हंकल न्हवरी संकश्टान पडटात, जेन्ना सोरो काबार जाता, एके भाशेन खंयचे जातीची ती पळयनात, पूण तांच्या आदाराक पावता, आपल्या पुता लागीं विनोदी करता. एके भाशेन एकवट हाडूंक ही आंकवार मारया वावुरता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत आमी कितें करुया? तुमचे मुखार हांव फकत 3च उतरां धरतां, जी, पी आनी आर. जी, आमच्या घराब्यान आमी पयले सुवातेर एकवट हाडूंक गरजेचो. कित्याक आमी स्वत मानता आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. जरी तर आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार हो भेदभाव वेगळोचार आमच्या घराब्यान दिसूंक जायना. जायते फावटी जायतीं तरणाटीं भुरगीं आमचे सवें येतात आनी म्हणटात, फादर, म्हाका दिसता म्हजी मामी डॅडी आपणाक तितलो मोग करिनात, म्हज्या भयणीक मोग करतात वा म्हज्या भावाचो मोग करतात. एके भाशेन जायते फावटी डिफरन्सीस घराब्यान केल्ले आमकां दिसून येतात. जरी तर कोण बरो दिसता, बरो शिकता, आमी तांकां कडेन चड म्हत्व दिता. पूण थोडे भुरगे बाबडे चड तकलेचे, तांकां आमी तितलें मोल दिनात. आमकां तांकां इग्नोर कशें आमी करतात. एके भाशेन होच भुरगो त्या हेतून वाडटा आनी चड शेवटी ताचो फुडार कडेन दुसरो जावंक पावता. मागीर आमी म्हणटात भुरगीं वायट रस्तो आपणायतात. मोगाच्या भाव भयणांनो, हीं भुरगीं आमचीं, देवाचें देणें आमकां. सो ताका लागून सगल्या आवय बापायन हें मतीन दवरूंक जाय, हीं भुरगीं जावन आसात म्हजीं भुरगीं, सगलीं एक. तो जावं मोठो, तो जावं बारीक, तो जावं काळो, तो जावं गोरो, सगलीं देवाची रचना. हाकाच लागून घोराब्यान पयलो एकवट हाडूंक आमी वावरूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर पी, पॉलिटिकल मॉडर. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या दिसांनी तुमी जाय तें आयकतात आनी पळयतात. कितल्यो पार्टी, सगलो घुसपा गोंदळ. वो आपणांगे सांगता, तो दुसऱ्यांगे सांगता. मोगाच्या भाव भयणांनो, पॉलिटिशियनांक कळ्ळ्यान न्हू आमी जाय तें शिकोवं जाताय. चोय ना जाल्यार पॉलिटिशियन कोत्ताय ते न्हू, दुसरे कोण कोन्नाय. पयलीं ते दुस्मान 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 म्हण दाखयताय आनी मागीर तेच हॉटलान वयतले, जेवण बारबून जेतले, हांदार हात घालून भोंवतले. पूण दुस्मान काय हो फूट कोणाचे भितर जाता? आमचे मदें. आमी म्हणटाय आमी हिंग गेलीं, आमी म्हणटाय आमी थंय गेलीं. जशें परी आयच्या ह्या पयल्या वचपांत आमी आयकलां, तूं ग्रीकूय न्हय, तूं जुदेवूय न्हय, तूं बायलूय न्हय, तूं घोवूय न्हय. पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगलीं एक. ताका लागून आमी खेरीत भाशेन कृपा मागूंक गरजेची. जाणवाय जी देवान आमकां दिल्या ती यूज करूंक गरजेची. म्हज्या वाड्यान कितलो तेंप जालो, पंचायतीची इलेक्शनां जालीं कितलीं, आमी व्हडले जावन पाद्री जाले, पूण आजून लोक त्या टायमार झगडलोलो ती आजून एकामेकाच्या तोंडाक पडनात. फूट घातली कोणें एकल्यान, ते सुसेगाद एकू गाडयेन भोंवताय, एकू हॉटलार जेवणां वयताय, आंधार हात घालून भोंवताय आनी आमी एकमेकागे तोंडां चोयनाय. सो मोगाच्या भाव भयणांनो, असले जेन्ना फूट आमच्या जिवितान घालूंक कोण सोदता जाल्यार आमी एकवट सांबाळूंक, आमची दोरी गोट करूंक आमी वावरूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर रिलिजियस म्हळ्यार जायते फावटी आमी यादनीक आमच्यो माद्र भयणो हे तायणेन पडटात. हालींच आमच्या गांवांत क्रिस्मस आसा. कोण एकलो मनीस येयला आनी म्हणटा आपले धुवेक मातसो क्रिस्म दी फादर.
आपण तुका जाय तितलें डोनेशन दिता. आमच्या याज्ञिकांनी आनी आमी सांगलें तुजें डोनेशन तुकाच दवर. जरी तर भुरग्याक तो लागशिल्ली तयारी ना, देवाचो अणभव ना, क्रिस्म दिवन फायदो ना. जायते फावटी कडेन आमचे याज्ञीक आमचे मादर भयण ताळण्यान पडटात. तीं मनशां तीं वयसून पडोंक ना. सो तांचे पासून मागोवंक गरजेचें. कोण आमकां बरें करता तांकां आमी बरें केलें. आमचे सगळे मोगांचे येतात तांकां आमी पार्शलिटी केली ना. आमी सगळीं एक हो आमचो एके भाशेन आसूंक गरजेचें. जशें जेजून खुर्सार उमकळटा आसतना म्हणलें, बापा ती नकळो ती कितें करता ती सगळीं एक जावं. हें आमचें जावंक जाय. नाजाल्यार कुमन्यावा टायमार आमी सगळीं एक म्हणपा आनी कांय फायदो ना. उमत्याक हळशा उदक. जरी तर आमी म्हणटात आमी सगळीं एक, व्हडल्यान तर आमी गायतात जाल्यार आमचे मदें हो एकवट आसूंक गरजेचो. आमचे मदें हे मनशा कळ आमी निर्माण करूंक गरजेचें. मनीसपण आमी पळोवंक गरजेचें. तेन्नाच आमकां ही जबाबदारी आसतली वो आमकां हक आसतलो म्हणोंक आमी सगळीं एक. नाजाल्यार म्हणून मोगाच्या भावणानो कसलोच फायदो ना. ताका लागून आमचें जिवीत एके भाशेन देवाच्या हातीन घालुया. जशें जेजून सगल्यांक एकठायल्लें ते भाशेन आमी सगल्यांनी एकामेकाक एकवटूंक भेदभाव डिफरन्सीस आसात ते तोडून उडोवंक आमकां कृपा मागुया. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त हे उंड्या सोऱ्याच्या रुपान हे आल्तारार हाजीर जातलो. ताचीच कृपा आमकां मागून घेवया. आमी सदांच एकवटान जिवंक, मनीसकूळ राखून दवरूंक आनी सदांच देवाची मोगाळ भुरगीं कशीं जिवंक आमकां कृपा बळ मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाच्या पांयां अशी आमी दवरुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या अनुभवान वाडून मनीसपणाचो धर्म परगटूंक आनी जेजूची दया मोया सगळ्या मनशां सोवें वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्मा मोदें आनी मनीसकुळा सोवें एकवट आनी एकचार निर्माण करूंक आनी सगळे तरेचे भेद पयसावंक मनीसकूळ सांबाळूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोमेस्तांनी मनीसपणाच्या धर्माक मान दिवंक सगळ्या मनशां सोवें धर्माचो अंतर करिनासतना एकवटान रावंक आनी एकामेकाच्या गरजांक पावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. धर्माक लागून कोश्टवतल्यांक बरवसो आनी गोठाय आनी धर्माच्या नांवान झुजां मारामारी करतल्यांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाल बापा, खेरीत भाशेन हे आमचे भयणीन आमचे सगल्यांची मागणी खालतेपणी तुजे मुखार घातल्यान ती दोयेन तूं मानून घे. सदांच आमी भेदभाव तोडून उडोवंक वेगळोचार आसा तो सोडून दिवंक मनीसकूळ नवें आमी निर्माण करूंक आमचे मदें एकवट जोडून घेवंक तूं आमकां निर्मी. हें आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तेरचे वेळार गीत गावया.
बागेंतल्या फुलां मदें गिताचो अंक C6. ईश्वरा सोडले जेसूच्या काळजा सोबे भेटूया काळीज मोचे जेसूच्या काळजा सोबे भेटूया काळीज मोचे. उभी राहूया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या दाखलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्यागे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्वर मानून घेव. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्यो. हे पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुजें देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा. तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, Ovid, dolmaranzo, sorvespor tu. Sorgani somsar bolja, ducha vojvova. Sorgani somsar bolja, ducha vojvova. Utsorgi, Dukaso Jesu, Sorvespor navi, eta takasoi. Sorvespor navi, eta takasoi. Utsorgi, Dukaso Jesu. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तीच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें मोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गावन आमी बावटाचो गूड चारुया. तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवन पोण्या वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो अंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें बसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची ह्या विधी मोंटोनी एकठांय जाल्ल्याची आयज आपलो जोम दीस समोरता काजाराचें वरस मनयता तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती जुजे भाग्योन दवरून दोता. असोर कालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक वडान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. मोगाच्या भाव भयणांनो, खेरीत भाशेन जेजूची उतरां जालीं ती सगोट एक जावं आमी सदांच एकवटान जेवंक देवाची भुरगीं म्हूण आमी समजून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आनी जेजून शिकयलेलें प्रार्थन हे वेळार आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज शिगोशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दोत्ता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाची इश्टली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर.
देवाची शैली संवसाराचे पाप कटले आमची कपत कर देवाची शैली संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी होच तो सोमी जेजू क्रिस्त जो म्हाका आनी तुका सगलो भेद सोडून नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक आपोवणें फाव करता ताच्या जेवणाक आमी वांटो घेतात तितली आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसाद जेवतना आमी गीत गावया देव जाता मनशाचें खाण गिताचो अंक D7 Zaga मनशाचें खाण लिपलोलो उड्या रुपान ताणें वाटे मुखेल्या पिवूंक दिलें ताणें परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेक शीम नासलोलो 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 Voglio durmol questa Sagati dunia takra Eka ciuna musuiri Soli burgi devaci Permesur kitlo Taco maimu शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेक शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेक शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेक शीम नासलोलो
उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योत आंकवार मारीत चौगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेचे आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे मातशें बसुया. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज किरीत भाशेन ही संदी घेता दिनवासूंक आमच्या याज्ञीक भावाक फादर पीटर डिसोजा. आयज तो आमचे मदें आयलो. हो आमचो याज्ञीक भाव गांवान पांचवाडी आनी आपलें याज्ञिकी मुणयारपण पाड्डेच्या फिरगोजेंत तो चलयता. एक पातकूर कसो पाड्डेच्या गांवांत जाय तो बरो वावर करता आनी आयज आमचे मदें येवन देवाच्या उतराच्या उजवाडान नियाळ करूंक ताणें आमकां संदेश दिला. तर किरीत भाशेन पादविकाराच्या नांवान, सगल्या याज्ञिकांच्या नांवान आनी नावेलच्या फिरगोंजकारांच्या नांवान ताका आमी दिनवासता. देवाचो आशिर्वाद ताचेर, ताच्या वावराचेर आमी मागता. सगल्या सिस्टरींक, वॉलंटियर्स, PPC वांगड्यांक, गायन मंडळाक, वेदी सेवकांक, देवाचें उतर परगटूंक आनी सेवा धर्म वाचूंक आदार करतल्यांक, क्रिस्त प्रसादाचे असादारण मुणयाऱ्यांक, ट्रॅफिक सांबाळटल्या कॉन्फ्रारीच्या भावांक, तरणाट्यांक, सांक्रिस्तींत वावर करतल्या भावांक आमी दिनवासता. तांचे पासत आमी मागता. कुमसारांचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता पर्यंत, सांजे 4:30 ते 5:30 पर्यंत. भायर सरतना लूट करची न्हय. सवकासायेन भायर सरचें. जी कोण फाटीं आसात तांणी पयलें भायर सरचें. एंट्री आनी एक्झीट गेट आमकां पळोवंक मेळटात. ज्या गेटींतल्यान आमी भितर सरल्यांत त्या गेटींतल्यान परतून भायर सरचें न्हय. जी कोण म्हजे दावे वाटेन आसात आनी दावे वाटेन माटवांत आसात तांणी शिमितेरी सरशीं आशिल्ल्या एक्झीट गेटांतल्यान भायर सरचें. जी कोण इगोर्जेंत, इगोर्जे फुडल्यान आनी म्हजे उजवे वाटेन आसात तांणी पोस्टा वाटेन आशिल्ल्या एक्झीट गेटांतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. आमची फिरगोज तरणाटीं आमच्या फिरगोजेचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसात आनी ह्या कॅलेंडराचेर आमकां आमच्या नावेलच्या फिरगोजेची पुराय म्हायती वाचूंक आनी पळोवंक मेळटा. एका कॅलेंडराचें मोल फकत 50 रुपया. तुमी तो घेतल्यात आनी तुमच्या घरांनी लायतल्यात आनी तुमच्या इश्ट मित्रांकूय पाठयतल्यात म्हूण आमी रावता. रातवाडो ह्या वाड्यांतलीं भावां भयणांनी आयज दोनूय वाटांनी कॅन्टीन घातलेलें आसा. तातूंत च्याव आनी खावपाच्यो वस्तू मेळटात. तुमी थंयसर वचचें आनी विक्रेक घातलेल्यो वस्तू घेवन तुमचो आदार करचो. इगोर्जेंत भितर आसा त्या सायबिणीचे मुर्तीचो उमाव घेवंक फुडें सरचें न्हय. भायल्यान व्हडली सायबिणीची इमाज आसा. पयसूच जावन मान बागोवन नमन करचो आनी थंयसर आमी एक बॉक्स दवरलेलें आसा. त्या बॉक्सांत तुमच्यो वाती घालच्यो. आमच्या इगोर्जेंत आमी पॅटिशन बॉक्स दवरलेलें आसा आनी ह्या पॅटिशन बॉक्सांत तुमच्यान तुमची मागणी घालूं येतात. ही मागणी आख्खो दिसभर आमचो मागण्याचो जोमो इंटरसेसरी ग्रूप आमच्या मागण्याच्या कुडांत रावन देवाक उबारतात. तर कोणाकूय कशी जाल्यार तुमच्यान तुमची मागणी एका कागदार बरोवन ह्या पॅटिशन बॉक्सांत हाडून घालूं येता. 14वेर आयतार सगळ्या कॉपेलांनी मिसां आसची नात. तेच परी इंग्लिशींतल्यानूय मीस जावचें ना. 15वेर सोमार सकाळीं 9 वाजता
सगळ्या सरकारी कारभाऱ्यांक वो सरकारी कोर्चेरींत वावुरतल्यांक पंचायतांत काम करतल्यांक दोतोरांक नर्सींक वो हेर कसलोय वावर धंदो करतल्यांक आमी मिसाची भेट भेटयतल्यो सगल्यांनी हाजीर जावची. देवाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सोर पदवी बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांच तुमचे सोवे आसूं. आमेन. वचून याद सगळे भेद सोडून दिवंक नवे मुनिस्कूल निर्माण करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक. रुसाय सायबिणीक मागणी. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वे, तुका सुरवातेक जावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशें कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. ह्या वेळार रुजाय सायबिणीचे मोजतीन तुका गरज ते देवा लागीं माग. ही देवाची माई, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोल्लोली. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव अत्रेकतां. हे संस्थोल्यांचे बुजवणदारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशांत हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनंता खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सगळीं बरोबर मारीक उलो करून म्हणुया. नमान मरे कुरपेन बोलले, सर्वेस्पोर चिताय आसा, उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई, आंबापियां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमकां घे तुज्या गोपाल, लिपोय तुज्या माता, आमकां साडुरा आमकां